Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. प्रितीच्या भावां भयणींनो, आयज पवित्र सभा 50व्या दिसाची व पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब समारंभता. पवित्र आत्मो पवित्र त्रित्वेचो तिसरो जोण. जेजून भासायल्लें बापाचें खेरीत आमकां देणें आयज भोरतेन शिसांचेर आनी अंकवार मारयेचेर देंवून आयलें. ह्या वरवीं पवित्र सभा जल्माक आयली. पवित्र स्नानांत आमकां हें देणें फावो जालें आनी आमी बापाची आनी पवित्र सभेचीं भुरगीं जालीं. पवित्र आत्म्या उदेशी देवाक बाप म्हणूंक आमकां भाग फावो जालें. ह्या श्रेश्ठ देण्यां खातीर बापाक आयज दिनवासुया आनी आमचो भावार्थ आनी भरवासो खोलावया. हें करूंक आमकां खेरीत विशय आसा. पवित्र आत्म्याचें येणें भरवासो किरलायतलें देणें. देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळून पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर भरवासो सदांच किरलोवन येवंक आनी आमी जिवाळ क्रिस्तांवां जावंक हे मिसाचे समारंभणेंत मागुया. प्राचिताची रीत. जेजू, तुवें पवित्र आत्म्याक भासायलो आनी बापान ताका पाठयलो. पवित्र स्नानांत तो आमकां फावो जालो. पवित्र आत्म्या, तूं जाणवायेची झोर. तूं स्वताचो गुरू. देवाचें उतर तुजी तोरसाद. तूं 7 देण्याची जोर. पूण दर दिसाक तुका उलो मारूंक, तुजी जाणवाय मागूंक, तुजे लागीं सोत शिकूंक, तुजी देणी मागूंक आनी बरीं फळां दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. उज्याच्यो जिबो कश्यो तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो आनी तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. हें आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें पयलें वाचप सांगता. आमी सगळ्यांनी त्याच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोवंक दिला. हें दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आपले पयले चिटीन आमकां स्पश्ट करता. जुवांवांच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. पवित्र आत्मो घेयात. हीं तिनूय वाचपां शिताबेन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमोई तीं सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं
आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागली. मळबा खाला आसलोल्या दोर एका राष्ट्रांची भोक्तिमंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलोयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलोयतात ती सगळीं गालिलियाकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलोयतात म्हूण आमी आयकोतांव तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी येलामीत, मेझोपोतेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पांपिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी, रोमांत हावन आयले भेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगोडटात म्हूण आयकोतांव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सर्वेस्परा, तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात धाम तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मोरून धुळींत परतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रुचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सोदांक घाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळू. जसो सर्वेस्परा सोबे आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकूच सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगळ्या सोबे सगळें करता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोबे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्याव
आनी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. पवित्र आत्म्या देवून ये. भावार्थ्यांची काळजां भर. तुझ्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जिवंत जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीज जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्यांक पळोवन शीज खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी भोगशिशात तीं तांकां भोगसोतलीं आनी जांची पातकां तुमी भोगशिना जाशात तीं तांकां भोगसोवची नात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. पवित्र आत्म्यान भरोवन ती उलोवंक लागली. आमच्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी दर दिसाक पवित्र आत्म्यांक उलो मारूंक आनी ताच्याच बळान भरोवन बरी खबर परगोटूंक आनी आपल्या खाला आसलोले पोरजेक सदांच स्वताची शांतीची आनी एकचाराची वाट दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. शांती तुमकां. आमच्या सरकारी राजकोणीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत सगळ्या लोकां मदें शांती संवचकाय सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापा लागीं पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सगळीं त्याच आत्म्यासोवें पवित्र स्नान घेतलां आनी एक कूड जाल्यांव. आमी सगळे तोरेचे वेगळोचार सोंपोवन आनी सगळ्यांक एक सारको मान दिवन जेजूची गुडार्थ कूड आमी घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. पवित्र आत्म्या देवून ये.
तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. आमच्या कुटुंबांनी मोगाची आनी विस्वाशीपणाची तत्वां दिसून येवंक आवय बापायक, भुरग्यांक आनी घरच्यांक पवित्र आत्मो बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ. पवित्र आत्मो घेयात. जुआंव अवेस्वर 20 वोळ 22. नियाळाक आधार. एका दर्यादेगेर गांव आसलो आनी जायते फावटी वादळ मोळांक सांपडटालो. थंय एक बिजलेचो किल्लो आशिल्ल्यान खारव्यांक आनी तारून चलोयतल्यांक बिजलेच्या उजवाडान जायतें सोंपें जातालें. ओरिस्टलारां पासून बिजलेच्या किल्ल्यार मारतालीं, तरूय बिजली पेटोवपी धिरान तें काम करतालो. एक दीस ताचो पूत ताका विचारता, इतल्या ल्हारांनी आनी वादळांत कसो तूं त्या तारवांक वाट दाखयताय? तेन्ना तो पुताक सांगता, आपूण त्या ल्हारां लागीं झुजना, पूण हांव म्हजे दोळे ती बिजली पेटोवपाचेर दवरतां. जाल्यार ते बिजलेच्या उजवाडान तीं तारवां सुरक्षीत आपल्या ठिकाणार पावतात. त्या बिजलेच्या किल्ल्या भशेन आमी देवाचो उजवाड दुसऱ्यांचेर प्रकाशूंक वावुरता. जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना देव आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून सगळें जाग्यार घालता, सगळें पवित्र करता. आमी फकत उजवाड घालता ओ जाता, पूण तोच जावन आसा उजवाड आमच्यांत. आयच्या वाचपान देवान पवित्र आत्म्या वरवीं असलोच उज्याचो आंखट्यो मनशाचेर धाडल्यो आनी तांचें जिवीत उजवाडीत जालें. पवित्र देवा, पवित्र आत्म्याक उक्ती रावून दुसऱ्यांक वाट दाखोवपाची जबाबदारी बरे भशेन पाळूंक आमी वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.